रोजोत सुजय इन्स्पेक्शन आसलें कितें जालें आयज? हय सो आमी कंप्लेन घातलेली नारायण प्रोजेक्टान हां की इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा म्हणून. सो जशी आमी कंप्लेन घातली रोखडेच तेंच्यांनी जशी कायद्यान स्टॉप नोटीस काडपाक जाय ती तेंच्यांनी स्टॉप नोटीस काडली. सो इन्स्पेक्शन मातशें डिले जालें इन्स्पेक्शन करपाक, पूण आमी तेंचेर प्रेशर घालून इन्स्पेक्शन आयज करपाक लायलें. सो आयज तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. हे मुळगांव पंचायत दिवरीक पडटा न्हू? वॉर्ड नंबर कितलो? वॉर्ड नंबर 4. आनी कितलो टायम जालो कंप्लेंट घातल्यार? कंप्लेन घातल्यार 2 महिन्यांनी जातले. 30 मिनिट सुमार घातलेली तेची कंप्लेन. ओके. मागीर त्यांनी स्टॉप नोटीस काडलेली, मातसो डिले जालो भितून प्रोसेसान. मागीर जालें आयज तेजें इन्स्पेक्शन आनी ते खरें म्हटल्यार आतां ते इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन तेजें. कोणाचे कोण म्हणून इलिगल कसलें कन्स्ट्रक्शन ते? म्हणल्यार ते ते आपण हे बीन केल्ले तुमी घर बांदपाक लागून हां हां. आनी रॉड बीन उबे केल्ले. हे कितें तर प्रॉपर्टी कितें ती कोमुनिदाद बीन कितें? कम्युनिदाद न्ही ती, एग्रीकल्चर लँड. ताणें कन्वर्ट करूंक ना, परत तेणें डॉक्युमेंटू कितें दिवंक नासलें म्हणून आमी तेजेर ती कंप्लेन घातली. आतां सद्या पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलां, आतां फुडें पळोवया कितें जाता तें. तशेंच हे आतां हांगा पंचायतीक लागींकूच आहा हें अशें कन्स्ट्रक्शन, आनी पळोवया आतां कितें फुडें करता तें. खरें म्हटल्यार म्हाका सांगपाचें इतकें जाता की जेन्ना पंचायतीक लागीं तेंपोन जेन्ना अशें इल्लिगलिटीज जाता त्यो खरें म्हटल्यार आमी पंच मेंबर्स निवडून हाडटा पळय ते फक्त असल्या कामाक लागून की आपल्या वॉर्डान बाबा कितें इल्लिगलिटीज जाता जावं लोकांक कितें प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा, लोकांच्यो डिफिकल्टीज कितें आसा ह्यो पंच मेंबरान समजून घेवपाक जाय. ताका लागून आमी पंच मेंबर निवडून हाडटा. पूण आयज अशें दिसून येता की पंच मेंबर कांयच कामां करिना. आपूण हात घालून ते आपले कितें जो पेमेंट तांकां कितें मेळटा तो घेता आनी सुशेगाद रावतात ते. सो अशें दिसून येता. आतां एक हातून पंचायती वरून एक 200 ते 300 मिटराचेर हे कन्स्ट्रक्शन आसा, तरी सुद्दां पंचायतीच्या नजरेन हें येना. आनी आतां इन्स्पेक्शन चालू जावच्या पयलीं तुमकां कितें तरी सांगताले ते कितें उलयताले तुमी तेजेर? म्हाका काल सुद्दां कॉल सुद्दां येयले की तूं चड हें करूं नाका, प्रेशर करूं नाका थंयसर, सारके आवाज करूं नाका, सो तो गरीब हे ते अशें खूब गजाली उलोवपाक लागले. सो हांवें ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें की हे जे कितें कन्स्ट्रक्शन आहा पळय तें लिगली वचपाक जाय. सो पंचायत म्हाका पंचायत लागता. सो पंचायतीन कितें जो प्रोसिजर आहा पळय तो फॉलो करून हे कन्स्ट्रक्शन NOC जावं लायसन्स कितें तें दिवपाचें पळय तें दिवपाक जाय. सो अशें सांगलें. आनी आतां सुद्दां जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेले कितें सांगताले तुमकां ते? हय की ताका कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचें म्हणून, आनी प्रोसिजर आमी भायल्या भायर प्रोसिजर करता आनी पयलीं ताका कन्स्ट्रक्शन करूं न्ही. हे प्रोसिजर चलता म्हटल्यार तेणी कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करपाचें. सो आमी तांकां डायरेक्ट सांगलेलें आसा की जो पर्यंत तुमचो प्रोसिजर कितें आहा तो हें जायना, कंप्लीट जायना आनी कितें रिजल्ट कितें तो येयना तो पर्यंत तुमी ताका कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवची न्हू, स्टॉप करचें. आनी आतां जो कन्स्ट्रक्शन करता पळय तो कोण भायलो? तो कोण? राजेश चव्हाण नांव तेजें. आनी आतां तुमच्या वांगडा पंचायतीचे कोण कोण आसलेले इन्स्पेक्शन करपाक, जे कायद्या प्रमाणे आसपाक जाय ते सगळे आसले? वाडाचो तो मेंबर पंच तो सगळे आसले. ओके. हां बरें. आनी आतां तुमचे फुडें हेजेर स्टेप कितें आसतलो फुडें? फुडें आतां पंचायत पळय हेजेर कितें करता. आतां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी मागतले. फुडें पंचायत जर स्टॉप नोटीस जर काडटा जाल्यार आमी पळयतले कशें कितें, नाल्यार फुडें आमी वचपाक रेडी आहा. तशेंच आयज आतां हे आतां घर बांदलेलें आहा खरें. आतां येदोसो बारीकसो जागो तो, मात ताका आमकां जर प्रेशरायज करपाक खूब कोणी प्रयत्न केले. कित्याक अशी येदोसो जागो इतले आतां हो मायग्रंट आसून हाका सपोर्ट कोण करता? आतां इतली पंचायत सरपंच सपोर्ट करता. आतां म्हटलें हाका कोणाचो जर व्हडलो तरी हात आहा अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक आनीक जाल्यार इतले आतां पंचायतीक लागीं आसून ती इतलें स्टॉप नोटीस काडून तेंच्यांनी स्टॉप केल्ले जाले, पण ते स्टॉप जावंक ना. आतां तशें जाता. आतां सद्या तेंच्यांनी स्टॉप केला. आतां फुडें पळोवया ते कितें करता ते. आतां हांव पंचायती कडेन मागता फुडें हेजेर एक्शन घेया, नाल्यार जर घेयना जाल्यार फुडें आमी वचपाक फुडें ते रेडी आहा. तुमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केन्ना व्हरपाक आपयला? आतां 2 दिसांनी आपयला तेंच्यांनी लेटर कर आनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घे म्हणून. तो दिल्या उपरांत मागीर तुमी जर एक्शन घेयना जाल्यार मागीर फुडें पळयतले कशें कितें ते स्टॉप काडटा नोटीस काय तेजेर तुमी फुडें प्रोसिजर कितें करूंक जाय तो करतले. प्रोसिजर फुडलो प्रोसिजर आमी करता. थँक्यू.
तुम्ही पोवू शकता आता हांगासर आमी ग्रामपंचायत मुळगांव हांगासर आसा पंचायती कडेन आनी पंचायती कडल्यान हे जे कन्स्ट्रक्शन आहा ते जस्ट 200-300 मिटराचेर चल्लेले आसलेले. सो तुम्ही पयले आयज इन्स्पेक्शन जाले तेज्या खातीर सगळ्यांक थँक्यू.